म्हणटा की एक शीप गाडी वरसून येताली सकयलूच देंवतालो अचानक म्हाका सगळें दार तेणी उगडलें शीप गाडी तेचेर मातसो भियोनूच तो एकदम हें जालो आनी सकयल पडलो. टू व्हिलरीर आशिल्लो तो भुरगो. तो हांगा नो एंट्रींतल्यान वयर येतालो. ना एंट्री वयर वचोंक एंट्री ना सकयल येवप एंट्री आसा. ओके सो वयरसून येतालो आनी सायडीक गाडी आसली सारकी. ओके दोनी सकयल वयताली गाडी. दार एकदम तेणी मारून गेलो पळय. ड्रायव्हर सिटाची काय ड्रायव्हर सीट आसा. ड्रायव्हर सिटाची. 45 मिनटां उपरांत हे येयली. 45 मिनटां उपरांत मातशी लेट जाली. लेट जाली. 45 मिनटां उपरांत तरी पुलिसीन बरें काम केलें आपल्या प्रायवेट गाडीन घालून. आपल्या रॉबर्टांनी व्हेले. टू व्हिलर आशिल्लो आनी स्विफ्ट कारीन खंय तरी दार उगडलें आनी हो हादसो जालो. तो स्विफ्ट कार जी कितें डिटेन गेलो गेलो गोंयची बायली ती काय पळोवंक ना नंबर प्लेट बीन पळोवंक ना कोणी काय. धांवून येता म्हळ्यार तो गेलो. फक्त स्कूटर नेटान आवाज येयलो रस्त्यार आनी काय ना. ती थाल्ली मोटरसायकल कडेन थाल्ली स्कूटर. आनी समोरच्यान कितें टू व्हिलर येताली खंय म्हाका ती खबर ना आनी काय ना. कितें धपको लागलो स्कूटरीचो ताका कोणाक. थंय धक्को लागलो थंय काळोख आहा गो. काळोख आसा म्हाका थंय हरसून दिश्टी पडना गो. पण नेटान गाडी येताली ती. ना ना फक्त स्कूटर येता ती थंय थाल्ली मोटरसायकल कडेन. हा कळटा गाडयेवरती अंदाज थंय गाडी इतली फुडें पडप तो आयल्यान पडप म्हणजे स्पीड कळटा थंय. कळ्ळें तुका. आमी काय तेचेर उलोवंक शकना पूण आमी पळोवन गेला हांवें थंय तुमकां आवाज येना फुडें पण तुमी तेचे कांयच म्हण कांयच नासलो. तो आसा तसोच आसलो तो. टू व्हिलर वयल्यान येताली म्हणजे आमकांय खबर ना एक्सिडंट सारको रिजन कितें तो. कितें फोर व्हिलराक लागली. ना 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 4 व्हिलराक लागली अशें आमी म्हणना. 4 व्हिलर थंय खंयची तरी आसली. तो फास्ट आसलो ऑलमोस्ट 23 मिटर्स ड्रॅग जाल्या गाडी तेजी. सो सो टू व्हिलरीची फोर व्हिलरीक धपको लागलो. ना 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 2 व्हिलर तो 4 व्हिलरीक लागूंक ना. 2 व्हिलर देंवते घेतालो मातसो फास्ट आसलो स्पीड जालो तो थंयसर पयलीं पडलो आनी गाडी फुडें हांगासर ड्रॅग जावन आयली. लोक अशें म्हणटा की फोर व्हिलरीचेर कितें दार ओपन जालें आनी ना 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 आमी दाराक अजून त्या कन्क्लुजनाचेर पावोंक ना. सो आमी कितें मेळटा जाल्यार आमकां पळयता एविडन्स कितें आसल्यार मागीर तुमकां सांगता.